हॅलो गायज, गुड आफ्टरनून. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसली. माझे नाव अंकिता आणि वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक माझ्या चॅनलाचें जेचें नाव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. टायम जाल्लो आसा 2:30 जस्ट व्लॉग स्टार्ट केला. हांवें न्हू गोंयची ट्रेडिशनल गोड वडे आसता पळय ते केला. सो रेसिपी तुमकां दाखयता. पळया रेसिपी. हे पळया हेका बेगी रेडी केला. हांवें हांगासर ऑलमोस्ट 4 वाटयो हे घेतला, फ्लावर घेतला आणि हे नाल्लाचें दूद आसा तितून घातला हांवें जिरा आनी अद्रक घातला आणि ते नाल्लाचें दूद जें आसा पळय तें वाटून घेवन तितून गोड घातला. ते गोड न्हू बरें इरगळून घेवपाक जाय. हे थोडे थोडे घालून पिठान घालून मळून घेवपाक जाय. थोडीशी हळद घातला आणि हितून थोडेंशें मीठ घालून घेतला हांवें आणि आतां हांव हें जें पीठ आसा पळय तें मळून घेता. सो हे पळयात अशें पीठ मळून घेवपाक जाय. थोडेंशें मागीर तेल घालून परत अशें मळून घेवपाक जाय आणि 5 ते 10 मिनटां अशें कवर करून दवरपाक जाय. मागीर लाटपाचें. सो जें पीठ मळलें आसा पळय तेची अशी चपाती लाटून घेवपाक जाय आणि जाय ते शेपीन न्हू पुरयो अश्यो कट करून घेवपाक जाय. सो अशें कट करून घेवपाक जाय. अशें न्हू ह्यो पुरयो मागीर 1 बाय 1 अश्यो फ्राय करून काडपाक जाय. अश्यो आनी ह्यो न्हू पुरयो 10 days बीन अश्यो स्टोर करता. अशें तांकां डार्क ब्रावन कलर येता. सो सगळे फ्राय करून अशें सर्व करपाक जाय. आतां बेगीन येयल्लो, हांव बी रेडी जाला. खूब पयस आसा आनी 2 व्हिलरीन वयता म्हणून चुडीदार घातला, नाजाल्यार हांव साडी न्हेसपाचें. आनी गौतम आयज बेगीन येयलो, तेच्या खातीर आमी वयता सांगोळटा साईबाबाच्या देवळान, कित्याक गौतमाच्या मामाचें जें चेडूं आसा तेचो बर्थडे आसलो. सो तेंचो आयज दीस आसा. सो वयता आनी ह्या देवळान दिसता हांव फर्स्ट टायम वयतलें. हेणें गणपती बीन घेतला. तुमकां सांगलेलें न्हू कार्तिक गणपती. सो तो तेणें घेतला पण तेका आनी खंय व्हरतलें, तेका दवरतलें, तेका कितें सांगून तेका घेवन या खंय. तेका खंय तें साईबाबाचो देवूळ दाखयतलें खंय. कितें माम तेका बोलते आज दुसरेने दोन्या नाका, तू तेका माम व्हरू नाका. तू तेका बोलले नांव तुका बरयतलें. दोगांक बोले नांव ना, तू दवर तेका. बायक वत लागतलें म्हणून तेका कॅप बीन घातला. ते सांगता थंय रावन फोटो काडका आपले. फाटल्यान पळय गो. हे जे सगळे क्लिप्स जे तुम्ही पळयले पळय ते थर्सडे आमी गेल्ली आनी आयज आसा ट्यूजडे हांव तुमकां फायनली ते शेअर करता. सो ट्यूजडे आसल्या कारणान प्लस आयज गिरण आसलें. गिरणाच्या टायमार जो वेद काळ आसता त्या टायमार कांय कूक करूंक गावना. सो तेका लागून आयज आमचो स्टोर जो आसलो पळय तो बंद आसा. सो आतां हांव तुमच्या वांगडा म्हाजे कांयशे ब्रेकफास्ट और लंचाचे क्लिप्स दाखयता. चला पळोवया. हॉट चॉकलेट मिल्क, then paratha, egg curry in coconut and egg kafri hai. Chai, pure milk tea, peanut chutney with coriander, pudina and all, and chapati. This is my breakfast. सो हो म्हजो वन ऑफ द लंच आनी वन ऑफ द ब्रेकफास्ट. सो केन्ना केन्ना जेन्ना अशें करता पळय व्हिडियो करपाक याद उरना, पूण ब्रेकफास्ट बीन करता तेन्ना मागीर अशें चिंतता की शेअर करपाचें म्हणून. सो थोडे थोडे क्लिप्स अशें काडून दवरता. पण आतां हांव ट्रायपॉड ऑर्डर करतलें, कित्याक गिरण म्हाजी सद्या तर बंद आसा. सो आसता म्हाजे कडेन मातसो टायम. सो ट्रायपॉड ऑर्डर करतलें. मागीर थोडेशे व्हिडियोज बीन तुमचे कडेन येतले, ट्राय करतलें शेअर करपाक. आतां म्हाजी 7:30 जाली आनी जेवणाची डिनराची तयारी चालू आसा. कितें सकाळच्यान कांय नासलें खावपाचें. कितें म्हणटा? ओके, ते कितें तरी सॉंग म्हणटा. आनी हे न्हू तेका मामान हाडिल्ले कपडे आनी तेच्या वांगडा एक क्यूटशें बॅग बीन आसा. हो तेका मामान हाडलेलो, तेच्या राजमामान. आतां खंय तरी गेल्लो थंयच्यान नायट ड्रेस आसा तो, तेच्या वांगडा एक क्यूटशें बॅग आसा. सो अशें आसा.
आणि हुंदरा खातीर आमी एक धाकटुलोसो जुगाड केला तो दाखयता तुमकां. आमी स्टेअरकेस पण केला आनी जनेलाची प्लॅनिंग चालू आसा. म्हणजे जनेल लावपाचें. एकूच घरान जनेल लावंक नासले पूण तेका न्हू नेट आसले. नेट कट करून हुंदीर घरान भितून घेवचो. सो तशें आसा आनी दाखयता तुमकां. जेवणाची तयारी शीत आसा आनी पोटेटो फ्राय करता बाय खातीर. मागीर फुडें कितें आसा पळय तें मागीर शेअर करता. सद्या तुमकां जुगाड कितें केला तो दाखयता. आमी स्टेअरकेस सद्या बंद करून दवरल्या. आमकां केन्ना क्वीक अशें कितें आतां स्टोरार बीन येयल्या उपरांत रातचें खूब लेट जातालो आनी जेवण बीन ना बीन अशें जाल्यार आमकां क्वीक भूक लागलेली आसा आनी क्वीक खावपाचें आसता. सो हांव कितें करता ते बर्गराचे पॅटीस जे आसता पळय ते ऑर्डर करून दवरता. आतां चिंतता हांव की एकदांच करून एअरटायट कंटेनरान फ्रिजान दवरपाचें म्हणून. कित्याक भायलें सदांच बरें न्हू. सो ते हांव हाडून दवरता. मागीर येतना आमी बर्गर बन बी हाडटा आनी बर्गर करता. सो आतां भूक लागलेली त्या कारणान क्वीक आमकां कितें तरी जाय आसलें जेवच्या पयलीं. सो तेका लागून हांव ही रेसिपी करता. सो हे तुमी बी हाडूं शकता. बरें येता ते 70-80 रुपीजांक पडटा समज इंस्टामार्टाचेर करता जाल्यार. आनी 6 पॅटीज आसता भितून. आनी बर्गर बन जो आसता पळय तो 10 रुपीज. आनी भायर तुमी बर्गर खावपाक वचत जाल्यार मिनिमम 100 रुपीज चार्ज आसता. सो तेका लागून तुमकां दाखयता हांव कशें करता पळय तें. सो हे घेतला वेज मेयोनीज तंदुरी. बरें आसता हेला अप्लाय करता आनी टोमॅटो कॅचअप अप्लाय करता. ऑनियन आनी टोमॅटो आनी बरें ते हे लायल्यार बरें टिक्की दवरता. आनी दुसरी जी आसा पळय तेका हांवें चीज घातल्या. पळय अशी चीज. सो बंद करता आनी टोमॅटो कॅचअप आनी घालिना कित्याक ह्या तंदुरी मेयोनीज जी आसा पळय बरी टेस्ट आसता तेका. सो आतां हांव खाता. सो पळयात आमचो बर्गर रेडी आसा. सो फायनली 8:30 ग्रहण सोंपोन आतां आमी जो आसा पयलो बर्गर खाता आनी मागीर आमी डिनर करतली. म्हणजे गौतम करतलो. हांव पळयतलें कशें कितें तें. कित्याक स्वीट पोटेटो उकडल्या. सो हितून आनी तितून म्हाजें जालें जाल्यार आनीक हांव डिनर करचें ना. सो टायम जाल्लो आसा 10:30 आनी ऑलमोस्ट सगळें काम जाल्लें आसा आनी आतां आमी वयता न्हिदपाक. आयचो दीस खूब बरो आसलो. गिराण आसलें म्हटल्यार पूण एन्जॉयबल दीस आसलो. फूल दीस आयज बरो गेलो. प्रॉपर हांवें म्हाजो रेस्ट जो आसलो पळय तो कंप्लीट केलो. आनी गौतमान फूल दीस असो बाय वांगडा स्पेंड केलो. खेळ्ळो बीन तेच्या वांगडा. म्हणजे फॅमिली टायम जो आसता पळय तो स्पेंड केलो. सो इतलेंच सांगून हो आयचो व्लॉग जो आसा पळय तो एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.